नमस्कार पोळ्या प्रुडंट खबरो. प्रुडंट आज 13 वर्सांचे विश्वासपूर्ण अचूक अपडेट खबरांचेर प्रुडंटाचो देश विदेशात व्ह्यूअर्स कनेक्ट. सोशल मीडियाचेर प्रुडंट ॲपाची भरारी. प्रुडंट फॅमिलीक सकाळ सावन परबी. महात्मा गांधीजीची 150वी जयंती. मुख्यमंत्र्यान ओल्ड गोवा पुतळ्याक ओपली आर्गां. कापडी पिशव्यो वांटूंक सुरू. सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर निर्बंध. बीजेपीच्यो 30 जानेर मेरेन कार्यावळी. पणजे मार्केटांतली काडिल्ली लायट आसा तशीच चालू करूंक वीज मंत्र्या कडेन उलयला म्हणटा मुख्यमंत्री सावंत. आमदार बाबूश म्हणटा 5 कोटी ते 2.5 कोटी चूर. महापालिकेक चुरात जाय सूट. आणि प्री सीझन प्रॅक्टिस मॅचेस रियल काश्मीरान दिली एफसी गोवा बेदात फायट. मॅच 1-1 ड्रॉ. प्रुडंट 13 वर्सांचे जाले. सेगीत 13 वर्सां लोकां मेरेन विश्वासपूर्ण अचूक अपडेट खबरो आनी इन्फोटेनमेंट हाचेरूच देश विदेशांत प्रुडंटाचो व्ह्यूअर्सां कडेन 24/7 कनेक्ट. हाकाच लागून लाखांनी बरे मागपी देश विदेशांतले व्ह्यूअर्स फाटलीं 13 वर्सां प्रुडंटाक वेंग मारून आसात. प्रुडंटाचो व्याप वाडटा तशी तशी ही फामील दिशी दिशी वाडटा. वाडदिसाक प्रुडंटाक सकाळ सावन मानेस्तांच्या परबींचो गाठी भेटींनी ओघ.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीची 150वी जयंती ओल्ड गोवा गांधीजीच्या पुतळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हार घालून सरकाराचे वतीन आर्गां ओपली। आदलो प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीची 2 ऑक्टोबराक जयंती। सरकारी पावण्यार प्लास्टिक वापरपाक सरकारी कचेऱ्यो, कार्यावळी आनी शाळांनी निर्बंध। गांधी जयंती निमतान मुख्यमंत्र्यान कापडी पिशव्यांचे वाटप सुरू केले। गांधी जयंतीचे निमतान नितळसाणीचो संदेश। केंद्रीय आयुष मंत्री फुडल्या वर्साच्या गांधी जयंतीच्या निमित्तान जो हांगासर फोक मानलो वता तो बंद करचो, कारण गांधीजी महात्मा गांधीजी हे पर्यावरणाचे पुरस्कर्ते आशिल्ले, त्या खातीर फुडल्या वर्साच्यान पुराय बंद करप हे अत्यंत गरजेचें आसा। हाची चत्राय गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांनी घेवची। आज लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती आसा। हांव ह्या दोनूय महान फुडाऱ्याक गोंय सरकारच्या वतीन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन अभिवादन करता। आनी ती स्वच्छते पासून सुरवात जाता आसतना गोंय सरकारान आमी पळयता की सिंगल यूज प्लास्टीक ही 2 ऑक्टोबराच्यान बॅन केल्या। बरेच जाण म्हाका विचारताले की तुमी बॅन केल्या म्हणजे फायन घालतले काय कितें, फाल्यांच्यान फायन जातली सुरू काय कितें। ना, आमी 3 तत्वांचेर सुरवात केल्ली आसा। इट इज एन अवेअरनेस, अवेलेबिलिटी आनी अवॉयड। पयले फावटी गोंय सरकारान आपल्या हँडीक्राफ्ट आनी कॉयर ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आपल्या गोंयांत स्वता तयार जाल्ल्या कापडाच्या पासून पिशवी तयार केल्या। ती पिशवी जिच्या हातात उक्तावण आमच्या सगळ्या मान्यवरांच्या हस्ते जाले, ती पिशवी ही आमी पुराय गोंयांत आमी लोकांच्या मदीं अवेअरनेस करपा खातीर तिचो वापर जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात करतले। खूब असो आनंद जाता की ह्या वर्सा गांधीजींची 150वी एनिवर्सरी जयंती आसा आनी त्या निमतान आयज स्कुलाचे आमचे भुरगे, गांवांतले यूथ, एजड पर्सन आसात, हे सगळे जाण खंयच्या वाड्यार काम करतात। हे जे अभियान चलता आनी तितून आमी हे पिरणा श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरीचे स्टुडंट जे आमी सगळे हांगा जमला फायरसेस व्हॉलंटियर, काही ग्रूप आमचे फुडें बाजारान रावल्ले आसात। तर हे सगळे जे भुरगे आसा आयज हे स्वच्छ अभियानांत ज्या प्रोग्रामा अंडर पिरणा स्वच्छ जावचें ही जी सुरवात आसा। आनी ह्या वर्सा एक सरकारान जे नवीन उपक्रम तयार केल्लो आसा की 1 टायम प्लास्टीक जे आसा ताका यूज करप ना। This is the season of nationalism, but let us think beyond folk nationalism. Who has founded this program, and this program is being active in so many different schools across India. This is implemented in different schools in India. गांधी जी की वो मातृभूमि है गुजरात, गांधीनगर, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की ये स्वच्छ भारत मिशन की। उनका यही ध्येय है, वो राजकीय दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि उनको मांगता है कि अपना बच्चे से लेके बूढ़ा हर एक आदमी वो फिजिकली फिट रहे। To organize a Fit India plogging run, wherein the participants will be running and picking up waste as they run, carrying the garbage bags. Swachh Bharat as well as Fit India in the morning is very good initiative by the school, and I'm very happy to see all the parents also joining with their wards. महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री जयंती निमतान गोंयभर रॅली जाल्यो। बीजेपी वतीन गांधी संकल्प यात्रा जाली। सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गाचेर वचून सगळ्यांनी गांधीजीक खरी आदरांजली दिवची म्हूण मुख्यमंत्र्यान पणजे जाल्ले यात्रेत उलो मारलो।
बिचोरे म्युनिसिपॅलिटी कावन्सिलर, आमची भुरगीं, आमचे कार्यकर्ते आनी सिनियर सिटीजन आज एक बरो मुवमेंट केल्लो आसा. एक म्हणल्यार अवेरनेस केले, दुसरें म्हणल्यार आमी म्युनिसिपॅलिटीन बॅग्स शिवलेली आसा. जे जे कोणाच्या हातीन प्लास्टीक बॅग दिसले की ती बॅग आमी तांकां दिता आनी प्लास्टीक बॅग घेता. आनी हो मोहीम म्युनिसिपॅलिटी जे आसा हे कंटिन्यू हो म्हयनोभर दवरतले टू सेलिब्रेट द एक्चुअल यूज ऑफ प्लास्टीक बॅग. कार्यकर्ते जे आसात ते कार्यकर्ते सुद्धा आसात. राजू सुंदरकर आसात, बाब गणेश देसाई आसात, असे अनेक असे कार्यकर्ते आसात जे मूळ पिढीचे कार्यकर्ते आणि सगळे एकठांय जाऊन हो प्रोग्राम आज आम्ही घडवतात, घडवून हाडला. आमचे सीओ आणि डेप्युटी कलेक्टर आसात प्रमोद कदम. हो देश आणि हे गोंय आणि प्रामुख्यान आमचो मांद्रे मतदारसंघ आयज पासून प्लास्टीक मुक्त करपाची गरज आसा. म्हणून केन्ना तेचे फुडें आमी प्लास्टीक यूज करप ना. क्लीन जर आमी करले जाल्यार आपलो परिसर पयलीं क्लीन करप, आपले घर स्वच्छ दवरप, घरा सभोवतो परिसर स्वच्छ दवरप, वाडो स्वच्छ दवरप, गांव स्वच्छ दवरप. गांवांनी जर आमी केले म्हाका दिसता मतदारसंघ स्वच्छ जातलो आनी मतदारसंघ स्वच्छ जाले जाल्यार तालुकोय स्वच्छ जातलो. आनी तालुको जर स्वच्छ जालो जाल्यार खऱ्या अर्थान गोंय स्वच्छ जातले. जेणे करून महात्माजी गांधी त्याच बरोबर आदरणीय मोदीजी पंतप्रधान जे आसा त्यांचे स्वप्न पुरे करपाक टायम वयचो ना, वेळ वयचो ना. पणजे मार्केटांतली काडिल्ली लायट आसा तशी चालू करूंक वीज मंत्र्या कडेन उलयला म्हणून मुख्यमंत्री मिडियाक सांगता. 5 कोटींचे बील भरूना म्हूण मंगळार सावन लायटीच्या खात्यान पणजे मार्केटांतले ओपन पॅसेजीची लायट उडयल्या. आमदार बाबूश म्हणटा 5 कोटींतले 2.5 कोटी जूर महापालिका सूट सोदता. ते खातीर लायटीच्या खात्या कडेन उलोवणी जावपाची आसात. वेल्यान महापालिकेक बील भरूंक प्राझ जाय. And urge the power minister basically to give them some time, because what happened, most important thing is 5 crore rupees is the amount, but of that 5 crore rupees 2.5 crore rupees only is the interest. Okay, correct. So at least they will ask the government basically to waive off the interest if they can do that. We will have, I think, the meeting with the this thing. In the meantime, I think with the generators and all, they have started functioning as far as the light is concerned. ऑलरेडी पॉवर मिनिस्टरान उलयला, जाता तितके बेगीन रिस्टोर कर आनी ताका सांगला बिलूय फारीक कर म्हणजे करतले. आता इंतजारपाचें ना मरे ते. पणजे डावन द रोड पब तलवार हल्ल्याचे केशीत झॅन आल्मेदाक खुनाच्या यत्नाच्या आरोपांतल्यान सोडलो म्हूण आव्हान. 2014तले एक केशीत पणजे सत्र न्यायालयान झॅनाक मुक्त केलो म्हूण पीडित राफाल दे कॉस्ट हायकोर्टात गेला. झॅनान राफालाच्या तोंडार तलवारीन हल्लो केल्लो. राफालाचो एक दोळो गेला. मात ट्रायल कोर्टान ताका खुनाच्या यत्नाच्या आरोपांतल्यान सोडलो. दुखापत केली म्हूण फक्त 3 वर्सांची बंदखण. केस 22 ऑक्टोबराक दवरल्या. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. दिवचाले कोयर काडपाची जबाबदारी सध्या जाणटे नेणट्यांनी मेळून उखल्ल्या. नितळसाण फक्त 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती पुरती न्ही, 5 वर्सां जाली ही आप वावुरपी टीम दिवचल वाठारांतलो कोयर उखलता. अजाप म्हळ्यार तांकां कोयर मेळटा तातूंत खंय अर्द्यो बियरी आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो, तोवूय शाळा आनी कॉलेजींच्या आवाठांत. सरकारान खंय लक्ष घालचें? गांधी जयंतीच्या निमतान खासा रिपोर्ट. 10 पिशव्यो आमी कलेक्ट केल्या. भितर जवळ जवळ 50% ह्यो बियर आनी हाच्योच बाटल्यो आसात. आणि आज परत एकदा हांव सगळ्यांक आव्हान करता आमच्या ह्या परिसरांतल्या भुरग्यांक, युवकांक आणि तरणाट्यांक की स्वच्छता अभियान आसा तें फक्त एका दिसा पुरतें ना, तें दिसान दीस चालू आसूंक जाय. प्रत्येक जाण आपलें घर स्वच्छ करता, तसोच आपलो परिसरय स्वच्छ करता. हे हांगा शिक्षणाचें ज्ञान दिवपी एक हायर सेकंडरी आसा. ह्या हायर सेकंडरी कडेन सुद्दां अशें जर बाटल्यो पळय जर लोकांक मातशें पळोवपाकूय बरें दिसता. 5 वर्सां जालीं आमचें हें काम स्वच्छता अभियान जेन्ना सरकारान हें केलें स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय, तेन्ना पासून म्हजें तर काम चालूच आसा. आमचे बरेचशे युवकूय काम करतात. पूण आमकां एकदम सांगपाक वायट दिसता की ह्या ग्रावंडाचेर हांगा हायर सेकंडरी आसा आनी ह्या परिसरान ह्यो इतल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो पळोवन सामकेंच आमकां वायट दिसलें. आमचें अशें म्हणना की हांगासल्यान हें करता, पूण एक आमकां पुलिसांक किंवा जे ऑथॉरिटी आहा तांकां सांगपाचें दिसता की तांणी एटलिस्ट एक रावंड मारचो. आमी समज हे सादें केन्ना तरी आसतलें, म्हणजे हेतून अशें दिसता की ह्या परिसरात जे कोण नेतृत्व करता किंवा म्युनिसिपालिटी आहा
किंवा इतर जे आमचे गव्हर्मेंटाचे किंवा सार्वजनीक जे हे आसता कचरो बिचरो उखलपी यांचे हांगासर लक्ष ना असो दिसता. कारण हो जर लक्ष असलो जाल्यार इतलो हांगा कचरो आसचो नासलो. आनी खास करून आयज प्रत्येक दिसा न्यूज येता, टीव्हीर दिसता किंवा बातम्यो घालता की जास्त करून जी मंदिरां आसा, जी हायर सेकंडरी आसा, जी स्कुलां आसा थंय मेन स्वच्छता आसूंक जाय. कामधेनू स्किमीत कांय त्रुटी आसात. दूधकारांक बँकेतल्यान सबसिडीज मेळना म्हूण 70चे दूधकार बेजार. कामधेनू स्किमी खाला दितात ते जर्सी गायांचे दूध हळूहळू सामकेच उणें जाता. ताका लागून धंदो परवडना. सरकारान गायी परस पाडकां दिवची. ती गायी जाता म्हळ्यार थळाव्या वातावरणा कडेन सारकीच जुळोवन घेतली म्हूण दूधकारांची मागणी. डेअरिंग किंवा गव्हर्नमेंटान ही जी कामधेनू स्कीम आहा ती सुलभ करची. सुलभ म्हणजे सबसिडीच्या बाबतींत सुलभ करची. प्रोसिजर आहा तो मातसो एकदम सोंपो करचो. ही सबसिडी बेगीन मेळना मेंबराक. 6 म्हयने 1.5 वरां फक्त हप्त्यात बँकेन भरचे पडटा शेतकऱ्याक. तेन्ना हे बेगीन तांकां सबसिडी जमा जावची आनी गाय घेवंक सुद्दां सुलभ कितें प्रोसिजर आहा तो करचो. 1.5 वरां जाले तरी सबसिडी मेळोंक ना फार्मरांक. प्रॉब्लेम कितें जाता, गाय आतां ते डेलीचेर दितना आमकां शेतकऱ्यांक डायरेक्ट ते आंकडो बरयता की 15 लिटर दिता, 10 लिटर दिता. पूण एकदां असो प्रश्न जाता की घरा कडेन हाडल्या नंतर तेंचे विश्वास दवरून शेतकरी गाय घेवन येतात. पूण घरा कडेन येयल्या नंतर एक गाय ती 2 लिटर दूद दिता नाजाल्यार दिना वेल्या उपरांत. असो प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना शेतकऱ्यांक जी हे जाता मारामारी जाता तो खूब त्रास जाता. त्या खातीर बेश्टे फुकटचे पयलीं इन्स्टॉलमेंट ते गायचे भरचो पडटा. ते काय गाय रिटर्न एकदां घेयना. कोपाड्डे फार्मार खंय ल्हान ल्हान पाडकां आसात. गायीं परस ती दूधकारांक दीत जाल्यार खंय फायदो. ती बरी वासरां आसात. ती जर हांगा आमकां सगळ्यांक दिवं ह्या शेतकऱ्यांक जाल्यार तेंचो बरें जातली ती. आनी एक तर तेंच्या हवामाना हांगा तांकां पचलेलें आसा. आनी आतां त्या वाटेचे आमी जर हाडले भायरलीं जाल्यार ते हवामान खूब फरक आसा. आतां म्हाज्या आयकया प्रमाण त्या वाटेन जी तामिळनाडूसून हाडटात ती हांगा तांकां हवामान सोंसना तांकां. ताका लागून ती 10 लिटरचें दूद आसलेलें 5 लिटरच दितात. तेव्हा शेतकऱ्यांक नुकसान जाता. बरें त्या वाटेन दरय तसोच आसता, खूब आसा. हांगा जर हांगा एक 20-25 हजारांक जर ही वासरां जर दिली जाल्यार नक्की हांगाचे शेतकरी हे घेतले. कारण बरी आसात वासरां अशें हांव तरी पळोवन येयला थंय. गोवा डेअरीचे फॅट काडपाची मशिनां आनी तांचे कुलरांच्या मशिनांनी खंय तफावत. सगळे कडेन वेगवेगळे फॅट आनी डिग्री. फटको बसता सोसायट्यांक. ही हांगासर आमची मशिनां जी आमकां दिल्या गव्हर्नमेंटान ती गव्हर्नमेंटाची आमच्या हांगासर फॅट काडली जाल्यार आमच्या हांगासर काडलेली फॅट आनी कुलराचेर काडलेली फॅट ही हांगा खूब फरक येता आनी आमकां पयशे कमी येता वयल्यान डेअरीच्यान. ताका लागून आमकां हांगा सोसायटीक जवळ जवळ बऱ्याच सोसायट्यांक अशें जाता की नुकसान जाता. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. वर्स सोंपता म्हणसर कुडचडेचे PHC उबे जातले म्हूण थंयचो आमदार मंत्री निलेश काब्राल उलयला. काब्रालान हॉस्पिटलाच्या कामाचें इन्स्पेक्शन केलें. कुडचड्याक 70 खाटींचें फूल फ्लॅज हॉस्पिटल आनी 24 वरां फार्मसी मेळटली. 10 खाटींची मॉर्चरी आसतली. सावर्डे, सांगे, केपें, कुडचड्या सुमार 1.5 लाख लोकांक हॉस्पिटलाचो आधार जातलो. एक बरें दिसता की हॉस्पिटल जे आसा इट इज कमिंग. वी शूड बी एबल टू इनॉग्रेट इट बाय एंड ऑफ दीस इयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल. सो एंड इट शूड बी अ फूल हॉस्पिटल. आतां विश्वजीत बाबान म्हाका डॉक्टर सगळे दिता म्हणला तशें CMानूय दिता म्हणला. आतां ते एक वेवस्था करपाक जाय. हांगा कुडचड्याक 24 वरां फार्मसी नाशिल्ली. दीस वील बी अ 24 hours फार्मसी along with 10 bedded mortuary. 10 bedded mortuary. So this is going to be a complete setup for the entire area जे आसा. This will be the bigger hospital with all facilities. The surgeon, सगळे हांगा आसतले. So this is how we have done and हांव एक काम फुडें व्हरपाक जे म्हाजे ex-CM मनोहर पर्रीकरान म्हाका दिल्ले. I am thankful to him. Even he is not there, but his dream and I will request CM maybe take the views of the Kuchade people whether we can name this hospital under with him, with his name. की आतां कुचऱ्यां डेव्हलप करपाक कुचऱ्याक खूब फाटी आशिल्ले आनी हे जे आमचे हे ऑलमोस्ट 10-12 प्रोजेक्ट जे कुचऱ्याक चालू आसा इन्क्लुडींग गार्बेज प्लांट आनी सगळे पळोवपाक गेल्यार केन्ना असले जावंक ना. आनी इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द विजनरी ऑफ व्यूज एंड एक्सेप्टन्स ऑफ मिस्टर मनोहर पर्रीकर. सो आय थिंक आय फील दॅट वी शूड डेडिकेट समथींग टू हिम इन कुचऱ्यां. आय विल रिक्वेस्ट. आनी बाकीचे गोष्टी ज्यो आसा हॉस्पिटलाच्यो आमी सगळे कंप्लीट करून डिसेंबरान इनॉग्रेट करपाचो आदेश घेतलो. कितलो लोकांक फायदो जावपाक शकता हांगा तो टोटल एरिया जे म्हाका दिसता पळय दुसरे कडेन सब सेंटर आहा हे मेजर हॉस्पिटल हे एरियाचे
आनी मेजर हॉस्पिटल जाल्ल्या कारणान जे सावड्डेचे सांग्या वयले केपेचे हे सगळे खेडेगांवचे लोक जी फेसिलिटी पयलीं नाशिल्ली ही फेसिलिटी तांकां हांगा मेळटली. म्हज्या अंदाजान पॉप्युलेशन विल कवरींग ऑलमोस्ट 1.5 लाख पॉप्युलेशन कवर जातलें. हाफ तिकेट म्हणून हायस्कूलच्या भुरग्यांक घेन आशिल्ले फोंडे पणजी रुटावेल्या एका प्रायव्हेट बसवाल्याक जाग्यार हाडपाचें एक्टिव्हिजम मोगोच्या केतन भाटीकारान दाखयलें. हाफ तिकेट म्हणून बसीत घेनात हें बरोबर काय म्हूण सोशल मिडियार बसीचे फोटो सयत पोस्ट व्हायरल जाल्लो. ताची दखल घेवन मोगोच्या भाटीकारान बस ड्रायव्हराक आडावन जाप विचारली. फुडें आनीक असो प्रकार जावंक जायना म्हूण शिटकावणी. भुरग्यांक तुमी भुरग्यांच्या हाफ तिकेटी कित्याक इश्यू करता? पण हांगा भुरगे जे येतले त्यांचे हाफ तिकेटी खातीर तांकां भितर घेना अशें परत जर इश्यू जावपाक जायना. आमी तुमकां रिक्वेस्ट करपाक येल्या गांधी जयंतीक बरें मोगान तुमकां आमी रिक्वेस्ट करपाक येल्या तो कंडक्टर कोण गोंय सांगा आनी तांकां हाफ तिकेटीनूच तुमी फुडें कितें व्हरपाक जाय तांकां सपोर्ट करा. केन्ना केन्ना पयशे आसल्यारूय मदत करा तांकां. कितें आसल्यार आमी ही तुमची कंप्लेंट सगळ्यांक व्हायरल जाल्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या. सो आमचो हो तुमकां रिक्वेस्ट आनी कांय ना. कारण मागीर आमी येवन बसीन मागीर ट्रॅवल करचें पडटलें. आमचो एक कार्यकर्तो येतलो सो परत आनी हो प्रॉब्लेम जावपाक जायना सर. कितें आसा भुरग्यांक हाजे फुडें हाफ तिकेटीचो इश्यू जावपाक जायना. बांबोळे स्टेडियमार जाल्ले प्रॅक्टीस मॅचीत FC गोवा रियल काश्मीर खेळ 1-1 गोलान बादाबाद जालो. कोरोन 6 मिनटाक गोल मारून येजमानाक लीड दिली. पूण दुसऱ्या हाफात 6 मिनटाक आर्मांदान काश्मीरी टिमी खातीर बरोबरीचो गोल मारलो आनी मॅच बरीच रफ जाली. ह्या बुलेटिनांत सोंपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.